कुंकळ्ळी येवपी 2 प्रकल्पांखातीर विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव हांणी सुवातेची पळोवणी केली। ह्या उक्ते सुवातेत भलायकी केंद्र आनी भुरग्यांक खेळपा खातीर सभाघर जातले अशी माहिती आमदार युरी आलेमांव हांणी दिली। was a need for an urban health center आणि हो urban health center आता म्हाका दिसता सगळी परमिशनां बी जावन आमी शॉर्टली तेजो टेंडर वी विल फ्लोट द टेंडर ह्या जाग्यार एक सुंदर कशें under GSIDC that was a budgetary promise also last year and the allocation of funds have been done also by GSIDC. So an urban health center will be coming. कित्याक हिंगा सारकी सुविधा with regards to health सारखे पोंत मारपा पासून आमच्या कुंकळच्या गांवांत सारखे दोतोर ते आहले म्हाका दिसता हूंय ना हूंय दे आर ऑल्सो व्हेरी सिनियर डॉक्टर्स। टेम्पररी आमी एक वेलनेस सेंटर म्हणून ऑलरेडी तेजें उद्घाटन आमी आनी एक म्हयन्यान करतले। थंय एक डॉक्टर आसतलो टेम्पररी बट टील द प्रोजेक्ट कम हें बाब जोखीम आलेमांवचें एक स्वप्न आशिल्लें एक अर्बन हेल्थ सेंटर करपाक आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखेलमंत्रीक तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टराक दे कन्सिडर्ड दीस बिकॉज ऑफ द फ्लोटींग पॉप्युलेशन जे फ्लोटींग पॉप्युलेशन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री आनी ह्या इंडस्ट्री लागून इतलो लोक हिंगा बसता ऑलमोस्ट 30,000 लोक जाता स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियात ऑलमोस्ट 5-6,000 लोक एट एनी गिवन टायम आसता। सो दिस विल बी अ हेल्थ सेंटर विच विल हॅव ऑल द फॅसिलिटीज ऑफ OPDs, of various sonography machines, X-ray machines, blood testing lab, pharmacy, a 16-bedded urban health center, and apart from that it will also have dialysis units. So this project is something that today we had just come on the site. I need to check the technical thing with the GSIDC officials, the consultant, आमचे म्युनिसिपॅलिटीचे इंजिनियर तेच भायर ऑल्सो वॉट वॉज प्रॉमिस्ड वी हॅड प्रॉमिस्ड टू हॅव एन ओपन ऑडिटोरियम हियर। ओपन ऑडिटोरियम इन द सेंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आनी एक स्विमिंग पूल कान ऑडिटोरियम सो दॅट ऑल्सो वी हॅव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड।